कोविड दुयेंताक लागून प्रत्येकाची आर्थीक परिस्थिती बिगडल्या. पर्यटन हंगामय पिड्ड्यार जाला. पर्यटन वेवसायाचेर अवलंबून आशिल्ले बारीक धंदेकार, टॅक्सीकार रिणान आसात. तांचेर चड वजें दिनासतना गोंय सरकारान तांणी काडिल्ले रिणाचे हप्ते फारीक करचे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसीचो सरचिटणीस संजय बर्डेन केल्या. तुमकां जे हेल्थाच्या अंडर जे कितले पयशे येयलेले आहा गोवोरमेंट सेंट्रल गोवोरमेंटा कडसून हे आमकां गोंयच्या लोकांक कळपाक जाय. आनी आतां जे तुमकां पयशे मेळटले हे गोंयच्या लोकांक तुमी ओपनली डिक्लेअर करून सांगपाचें की गोंयच्या गोवोरमेंटाक इतले पयशे येयलेले आसा. हे पयशे हे कारणाक लागून येयलेले आसा. आतां ट्युरिजमा बाबतींत उलोवंक जर गेलेले जाल्यार ट्युरिजमाचे आमचे भुरगे जे आसात, कोणी गाडयो भाड्याक काडलेले आसा, कोणी हॉटेलां बांदून दवरलेली आहा, कोण कॅटरिंग करता आनी कोण बिझनेस करता हॉटेलाच्या निमतानी, तांकां गोवोरमेंट ऑफ गोवान जो पर्यंत लॉकडावन आसा न्हू तो पर्यंत आमचे गोंयचे प्रत्येक भावाक प्रत्येकाक तुमी पॅकेज दिवपाक जाय. तेंचो इन्स्टॉलमेंट बँकेचो चुकता. बँकेचे मनीस तेंचे घरा येवंक फावना आनी सांगूंक जाय इन्स्टॉलमेंट बाबा हे टायमार आमकां भरिना. गोवोरमेंट ऑफ गोवान तेंचे प्रोविजन करपाक जाय. कारण कित्याक खबर आसा 68,000 crores जर तुमी ते विजय मल्ल्या सारखे मनशाचे तुमी वेवआउट करता, ते चोरून ते हांगा देश सोडून नागोन गेलेले आहा, तांकां तुमी आयज हाडटात आनी इंडियन तुमचे रीण माफ कर म्हणटात. आमचे गोंयचे भाव जे आसा न्हू ताका लागून परत हांव विचार करून सांगता गोवोरमेंट ऑफ गोवा की आमचे गोंयच्या लोकांचो ट्युरिजम जो आसा न्हू, तुमकां जर ट्युरिजम जर भानगडी करून जर गोंयांक व्हायरस ना म्हणून सांगूंक करता जाल्यार आमकां सगळ्यांक त्रास जातलो. उडास करता हांव गोंयचे CMाक आनी आमचे विश्वजीत राडेंक. हे भानगडी ज्यो आसा न्हू आमच्यो व्हायरसाच्यो ह्यो खरोखर डेंजर आसा. आनी ट्युरिजम जर तूं स्टार्ट करून करता न्हू ट्युरिजम वेवस्थीत जो पर्यंत क्लीन जायना, ग्रीन सिग्नल मेळना न्हू तो पर्यंत तूं ट्युरिजम स्टार्ट करूं नाका. आनी जे नुकसान जाता हॉटेलवाल्यांक, टॅक्सीवाल्यांक, सगळ्यांक तुमी घरा कडेन तेंच्या घर पोच व्हरून बँकेचो इन्स्टॉलमेंट तुमी दिवपाचो.